येवकार हांव जवाहर सर्वे पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फुडलें विधानसभा अधिवेशन जातलें 18 ऑक्टोबराक. गोंयच्या राज्यपालान केलें जाहीर. 2 दीस चलतलें अधिवेशन. वाडटे केसींचे फाटभुंयेर भलायकी खात्यान घेतलें मडगांवां डेंग्यू जागृताय शिबीर. पुराय मडगांवां चलतली मोहीम. 17, 20 आनी 21 सप्टेंबराक गोंयच्या कांय वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पडटलो पावस. 18 आनी 19 वेर शिंवरतलो गडगडा सयत. चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें तापमान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फुडलें विधानसभा अधिवेशन 18 ऑक्टोबराक जावपाचें आसा. गोंयच्या राज्यपालान जाहीर केलां. 2 दीस हें अधिवेशन चलतलें. गोंयचें विधानसभा अधिवेशन 18 ऑक्टोबराक सकाळीं 11:30 वरांचेर सुरू जातलें अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयान सांगलें. फाटल्या अधिवेशनांत बिला वयल्यान बरोच गोंधळ जाल्लो. खास करून भुमिपुत्र बिला वयल्यान खवदळ जाल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. रस्त्यात गोरवां कडेन आयजवेर सगळ्योच पालिका आनी पंचायतींनी आडनदर केल्ली. पूण आतां गंभीर कारवाय करची पडटली. पांझरकोणी रस्त्यात गोरवांक आपटून 2 पर्यटक गंभीर जखमी जाले. हे घडणुके घेवन ग्रीन गोवा फाउंडेशनान पालिकेचे विरोधात कोर्टात अवमान याचिका दाखल करपाचें थारायलां. किती दीस आज काल हो एक्सिडेंट घडलो आणि 2 जाण ते ट्युरिस्ट येताले वयचे वयताले हिंगा गोरवांची रास जाली, भीड जाली आणि ते सडनली तेजे पडले आणि तो ऑन द स्पॉट दोगोय सिरियस आहे. एक सारको सिरियस आहे आणि तांकां कळून हॉस्पिटलांत उबारले. पण आमच्या सांगून ते हायवे नेले ते. पण हांव कितें म्हणटा हे गोरवां लागून जायते फावटी आमी केस केल्या ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीन गोवा फाउंडेशन. आमी संबंध दिलो आहा म्युन्सिपालिटीक. ते म्युन्सिपालिटी आज पासून केस केला आणि आमी परतून तेजेर कोर्ट ऑफ कंडेम केस करपाक जाय. कित्याक रिगार्डींग ऑफ दीस गोरवां म्हणजे कितें मातशें तरी तुम सांबाळून चोयाय मुखाड्या चोया गोरवां कितें जाता ती आनी कितें सगळें चोयाय. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव म्हण कितें गोरवांनी राखण्यांनी गोरवांनी ओनरांनी मातशें एक प्रिकॉशन घेवचें आनी बरे भाशेन तांकां दिवचें. कित्याक हे रस्त्याचे एक्सिडेंट जाताय जाता ते मातशें स्ट्रिक्ट जाय. गव्हर्मेंटाक लागून मागता की ताबडतोब जातले बेगीन एक्शन घेवचें. नाजाल्यार हें वाडत वयतलें. हांव आतां हें एक्शन घेवन हें ताबडतोब सेटलमेंट हायवे आनी रिगार्डींग हे हायवे आतां म्हणल्यार हायवे जालो आसा त्या खातीर मातशें प्रिकॉशन घेयाय आनी मातशें हें जबाबदार कोण आसा? जबाबदार आतां गव्हर्मेंट. कित्याक गोंया आमी कित्याक टॅक्स फारीक कोताय, रोड टॅक्स कोताय, PWD आसा. पूण तेमी हें करपाचें पण आमी करपा न्हू हें. पूण आमी चड कसो मुखासान कोताय. हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं मातशें प्रिकॉशन घेवचें आनी जाता ते बेगीन हें ताबडतोब क्लियर करचें. इतले आमच्यो मागणी. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जी गोरवां रस्त्यार आसात ह्या गोरवांक वाली कोड ना. आज तुमी पळयतात की हो जो एक्सिडेंट कार राती जालो आनी 2 जाण ट्युरिस्ट जे आसात हे खूब सिरियसली इंजर्ड जाले कडेन आसात. कुंकळे पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा. पण जे रोडाचेर हांगा जी गोरू बसतात आनी ती मातशी सुद्दां कांय कळनात. आज तुमी पळयतात हे जो रोड आसा हो हायवे आसा आनी हायवे आसले कारणान हांगा खुबशीं गोरवां जीं आसा चडांत चड गोरवां दाणेवाडी साकून ते बाळ्ळी ह्या दरम्यान ही गोरवां उरता. आनी आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात ही जी एक्टिवा बायक आसा ह्या बायकेक 2 जाण ट्युरिस्ट येताले आनी हे ट्युरिस्ट जेन्ना बरे उश्कणी बाजे कडेन पावले त्या टायमार जी गोरवां आसली तांकां कळना आनी तेणी सडनली व्हरून ते गोरवां मारली आनी आज ते दोगांय सिरियस आसात. एकटो बरो आसा आनी एकटो मातसो चड मार लागले कडेन आसा. तांकां मडगांव हॉस्पिटल एडमीट केले कडेन आसा. गोंय साकून हायवे वयल्यान रमेश नायक रावत. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. डेंग्यूचे बाबतींत जागृताय चल्ल्या. मडगांव वाठारांत जागृताय घडोवन हाडपा खातीर भलायकी सेवा संचालनालयान मडगांव खारेबांदार ट्रेनिंग कॅम्प घेतलो. खारेबांद मडगांवां वॉर्ड नंबर 15तल्या विला नोवा रेसिडेन्सीत थळाव्या नगरसेवकान भलायकी सेवा संचालनालयाचे मजतीन ही कार्यावळ घडोवन हाडली. तज्ञांनी डेंग्यू, मलेरिया आनी हेर दुयेंसां विशीं बरीच माहिती दिली. थळाव्यांनी चर्चेत वांटो घेतलो. एरिया सिरवडे अराउंड मोर दॅन 16 केसीस आहा आनी मेन केस पळयता न्हू पळय थिंगा एक बिल्डींग आसा ताजेर हांवें काल कंप्लेन दिल्या रेजिडेंटान सायन मारून. त्या बिल्डींग आहा म्हाका दिसता ऑक्युपन्सी ना, कांय ना, ट्रेड लायसन्स कांय ना. तेगेलें अंडरग्रावंड गोडाऊन आहा
ते गोडाऊन ऑलमोस्ट 6 फूट उदो आहा आनी मागीर वयर टेरसाचेर गेले ते एक सांपो आहा थिंगाय उदो आहा. सो दीस आर द मेन प्लेसीस ऑफ ब्रिडींग. मागीर हिंगा एक 2 स्क्रॅपार्ड आहाय थिंगा आयलँड एक आहा आनी खारेबांदार एक आहा. थिंगाय पळय आमी इन्स्पेक्शन केलें ना सारके ब्रिडींग प्लेसीस हे सगळी इलिगल. पण म्हणटा हांव गोवोरमेंटा कडेन विचारपाक सोदतां जो लॉयल टॅक्स पेयर आहा तांणी हे सगळें सुसपाचें आनी इलिगल आसता आनी सारकी मज्जा मारपाची हें हांव गोवोरमेंटाक विचारपाक सोदतां. असली प्लेसांचे गोवोरमेंटान हेल्थ हॅझार्ड म्हूण इमिजिएटली सील करपाचें आनी प्रिमायसीस बंद करपाच्यो इतलेंच हांव मागतां गोवोरमेंटा कडेन. आनी आयज तेंच्यांनी वर्कशॉप म्हणून हांगा घेतले बरे लोक जमले आमच्या लोकांक सगळ्यांक हें दिलें तेंच्यांनी कितें म्हणून की कशें पळय डेंग्यू जाता कशें ब्रिडींग जाता म्हणजे स्वताच्या हेका रिस्पॉन्सिबल आमीच आसपाक शकता म्हणून ताणें नॉलेज दिली बाबा कशें तुवें सेफ्टी घेवपाची आपले कशें मेजर्स घेवपाचे की त्या प्रमाणे ती ब्रिडींग स्टॉप जातली ते ताणें सगळ्यांक सांगलां आतां. आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका उतर दिलां आनी हांवें तांकां कॉपरेट करता म्हणून सांगलां. कित्याक सदां फुडें कॉन्सिलरांक डेंग्यू जाल्यार रिस्पॉन्सिबल दिलें म्हणून आपली सेफ्टी आपल्याक आसता. आतां दुसरें कितें आसता घरा कडेन जालें आतां आमच्या वॉर्डान एक स्क्रॅपॉट जो आसा तो ताणें इन्स्पेक्ट केला. हांवें चीफ ऑफिसराक धाडला सगळें फिल्मींग काडून तो इन्स्पेक्टर ताका हेल्थाचो तापयता हें कितें काय म्हण टायर भरल्या ताजेर हांवें ऑब्जेक्शन फायल केल्या ताजेर एक्शन कांय घेवना. हांवें रिक्वेस्ट केला चीफ ऑफिसराक आनी चेअरपर्सनाक एक्शन घे तो बंद कर इलिगल म्हणून तो कित्याक भर लोकलिटीन आसा तो ताजेर डेंग्यू जावपाक शकता हे खारेबान लागली खबर. आमी फक्त हांगाच वर्कशॉप घेतला फुडें आमी थंय घेतले लोकांक अवेरनेस जागे करपाक इतलें. आनी बाब झेवेरान म्हाका खूब हेल्प केल्लो आसा आनी बाकीचे आमचे लोक सगळे बरोबर जमोन म्हाका हेल्प केलो त्या प्रमाणे आमची बरी सक्सेसफूल जालें मिटींग हांगा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. नकारात्मक मानसिकतायेंतल्यान भायर सरून मातशे वॅक्सिनेशना खातीर भायर सरात. तुमी वासिनां घेयात, हेरांक घेवपाक सांगात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विरोधकांक सल्लो दिला. विरोधकांनी स्वता वासीन घेनासतना रावन 100% लसीकरण पूर्ण जावंकच ना अशें म्हणप समान आहे. पळयात मुख्यमंत्री कितें सांगपाक सोदतात. गोंयांत आयज 25,000 वॅक्सिनेशनां पूर्ण करची असो आमचो आवेश आशिल्लो. लोकांनी कसलो दुबाव बाळगिनासतना घरा भायर सरोन वासिनां तोपून घेवची. वॅक्सिनाचेर दुबाव घेवपी विरोधकांनी कसलोच दुबाव बाळगिनासतना बिनधास्तपणान स्वता येवन वासीन घेवचें आनी हेरांकूय बरोबर हाडचें हीच खरी देश सेवा मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 25,000 ऑफ वॅक्सिनेशन गोंयांत आज पुराय जावपाक त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. बट लोकांनी येवन फुडें येवन घेवचें विलिंगनेस थोडे जे आपूण घेवना तुमी सांगपाची गरज आसा म्हाका दिसता. तेच म्हणटा तो म्हणटा सांगपाची गरज जो पर्यंत वॅक्सिनेशन घेयना तो पर्यंत कोरोनाचेर मात करचें ना अशा पद्दतीच्यो जर मानसिकता दवरली आसत जाल्यार वॅक्सिनेशन पुराय जावचें ना. आपूण एकटोच रावतलो 100% कशें जालें काय आमकां विचारतलो पयलीं ही मानसिकता आसची न्ही अशें म्हाका दिसता. ही थोडीशी नेगेटीव मेंटेलिटींतल्यान भायर सरून लोकांक भायर काडात की वॅक्सिनेशन घेया म्हणून. हितूर आनी राजकारण करूं नाकात. राजकारण करपा खातीर जीव वाचोवप म्हत्वाचो आसा. जेका जगांत एप्रूव केलें जेका देशांत एप्रूव केलें ताका कसले डावट म्हाका कळना. त्या खातीर हे डावट सगळे काडून सगळ्यांनी ह्या देश सेवेच्या देश कार्यांत सहभागी जाया म्हणून कोरोना आमी म्हाका दिसता मात करुया. ह्या कोरोना हांगासलो वचपा खातीर आमी सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवप गरजेचें. थँक्यू. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. कब्रस्तानांचो प्रश्न उच्च न्यायालयान गंभीरतायेन घेतला. सरकारान कितें करून लोकांक कब्रस्तानां मेळोवन दिवची मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सांगलां. गोंयांतले 170 पंचायत वाठारांनी कब्रस्तानांचो उणाव आशिल्ल्याचें याचिकादार मनसूर कादरीन कोर्टाचे नदरेक हाडून दिल्ले. मडगांव पालिकेन सोनसड्यावेले सुन्नी जमात उल मुसलमीन हे संस्थेक जागो दिल्लो. तांची भुमिका जाणा जावन घेवपा खातीर हे याचिकेत तांकां प्रतिवादी करात अशें म्हणत सुनावणी 27 सप्टेंबरा मेरेन तहकूब केल्या. गोंयांत साबार गांवांनी हिंदू खातीर मसणभुंयो, ख्रिस्ती समाजा खातीर क्रिमेटोरियम, मुसलमान भावा खातीर कब्रस्तानांचो उणाव आसा. कुडी उक्त्यार पुरच्यो वा लासच्यो पडटात. जायते खेपे वादय जातात. सगळ्यांचें चिंतून मनसूर कादरीन 836 पानांचे पिटिशन दाखल केल्लें. आयकात कादरीक. म्यूनसिपालिटी के एडवोकेट ने क्या बोला कि बोले मडगांव म्यूनसिपालिटी के कि नहीं कब्रिस्तान है उनके पास पाजी फोंड में. तो उस पर जज ने क्या बोला कि पाजी फोंड का कब्रिस्तान तो पूरा फुल हो गया बोलने के भी वो तो 150 साल पुराना कब्रिस्तान है. तो ये बोले नहीं छोटो को हमने दिए थे मडगांव जमात से एग्रीमेंट करे थे क्या लेकिन लोगों का ऑब्जेक्शन था इसलिए मैटर पेंडिंग पड़ा. तो जज ने बोला वो काम म्यूनसिपालिटी का
क्या क्या क्वेरीज हैं वो क्लियर करने का, तुम क्लियर करो दो। क्यों कि कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वेरी स्ट्रिक्ट है, बहुत गुस्सा है इस पर, इस मैटर पर एकदम सीरियस है। क्या तो प्रॉब्लम सोल्व करो। तो उसने बोला क्या कि जमात पार्टी नहीं है मडगांव की, तो कोर्ट बोलेगा मडगांव जमात की पार्टी बना, बोला मुझे, मैंने पार्टी बनाया। क्योंकि बीच में जो मसला आया था कि खारेबाद में जो जगह दी थी ना, वो नदी के बाजू में था, पूरा पानी नदी का अंदर आता है। तो मैंने एडवोकेट पहले यही बोला, मिल के बोला था कि वो जगह मत दे हमको। तो कौन सी होना, तुम कौन सी भी जगह दो हमें कब्रिस्तान के लिए, हमको चलता है। सवाल वो नहीं ये चाहिए और वो चाहिए, हमको चाहिए कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों को। बहुत तकलीफ हो रही है मडगांव के मुसलमानों को। बोला क्या वास्को में है, पंजी में है, मापसा में है, एक ही कब्रिस्तान है, वहाँ 38 पंचायत यूज़ कर रहे हैं। क्या इस तरह से पूरा डिटेल्स मैंने करीब 836 पेजेस का मेरा पिटीशन है, वो पिटीशन विथ साइटेशंस है, अनेक्चर्स, वो सब लगा के मैंने कोर्ट को, कोर्ट एकदम सीरियस हो गई। अब बोलने कि ये मसला बहुत सीरियस मैटर है और हमको जल्द से जल्द डिसाइड करना है। समझ में आया ना? तो इसलिए अभी वो 27 को जमात को अमेंडमेंट करके जमात को पार्टी बनाया और जमात का वो सुनना चाहते, जमात को इतना पूछना चाहते हैं कि तुमको वो जगह दे तो पसंद है क्या नहीं है। समझ में आया ना? तो जमात वालों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, तो मैंने वो मत डालो तुम क्या, तो वो लोग कौन सी भी जगह के लिए तैयार है। तो मैं वही चाहता हूँ कि कम से कम मुसलमानों का मसला हल हो जाए। पूरे गोवा में जो प्रॉब्लम्स है, हमारे पास 191 विलेज पंचायत हैं, जिसमें से 170 विलेज पंचायत में कब्रिस्तान ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता 170 कब्रिस्तान तुम दो, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं 100-200 तक, तो उनको भी एक कब्रिस्तान दो, तो नियर बाई विलेज के कब्रिस्तान में बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व करो। इट इज़ माई फंडामेंटल राइट्स। हम लोग टैक्स पेयर हैं गवर्नमेंट के, हर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है ना कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी एजन्सीज। अब देखेंगे क्या होता है 27 तारीख को। हाचे आदी मये मतदारसंघातल्या पोयरा गावांतय थळाव्यांनी दुसऱ्या एका गटातल्या मनशाची कूड लासपाक विरोध केल्लो। त्या उपरांत लोकायुक्ताक हस्तक्षेप करचो पडलो आणि पुलिसांच्या संरक्षणात पारंपारीक मसणभुयेंत कूड लासची पडली। कासरपाल सारकिल्ल्या गावांनी अजूनय उक्त्यारच कुडी लासच्यो पडटात। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख। परतून एक व्यावसायिक विसव। गोंयांतल्या कांय वाठारांनी 17, 20 आनी 21 सप्टेंबराक कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो। 18 आनी 19 वेर जाल्यार गडगडा सयत तो शिवरतलो। हे मजगती गोंयांत चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता। 17 ते 19 सप्टेंबरा मजगती दक्षिण पश्चिम आनी लागच्या पश्चिम मध्य अरबी दर्या वाठारांत वरा फाटल्यान 45 ते 55 किलोमिटरा मेरेन वेगान वारो व्हांवतलो। वाऱ्याचो वेग 70चेरूय पावो येता। दर्यांत व्हडली ल्हारां उसळटली। देखून नुस्तेमारी करप्यांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या। 17, 18, 19, 20 सप्टेंबराक कितें खाशेली अशी शिटकावणी ना। गोवा 365 ब्युरो विथ इनपुट्स फ्रॉम IMD। आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट। कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।